सगळी आमची सगळे येऊन थंय न्हिदतो आणि आमच्या वयल्यान त्यांना कोरोनाक भरताना आमच्या वयल्यान त्या पेशंटांक भरा. आमची घरा आहात ते 8 सेंटीमीटर पेशराचो मणीच आहा आणि हेचो मणीच आहा म्हणजे 8 अटकाचो मणीच आहा देगीक 8 मीटराच्या अंतराक ना जास्त कमी आहा आणि आमकां होय नाका. एक पेशंट 2 पेशंट 50 पेशंट 100 पेशंट जातले म्हणजे त्यांचो ती हवा आहा ती व्हायरस जातली सभा म्हणून आमकां हे नाका. आयज आमचो हो साव व्हडलो कोरोना मुक्त आसा हे व्हायरस स्प्रेड जावपाचो न्हू त्या खातीर आणि त्याच्या नंतर आमी एक सगळ्या ग्रामस्थांनी सिग्नेचर करून एक मेमोरंडम तयार केल्लो. तो मेमोरंडम आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिल्लो, CC टू डेप्युटी CMाक दिल्ली, हेल्थ मिनिस्टराक दिल्ली. त्यांच्यानी याचेर विचार करता म्हणून सांगलो. त्याच्यानंतर सरकारची कांयच हालचाल नसली पण सडनली ह्या 3 दिसां पयलीं हांवें बेड हाडून उडयले. त्याच्यानंतर आमकां हे कळ्ळें की थंय सेंटर जाता म्हणून. न्हू तेजे पयलीं CMान ऑलरेडी अनाउन्स केल्ले की इंडोर स्टेडियम आसा. CMान प्रमोद सावंतान सांगला बरोबर आसा म्हणून आमी ते मेमोरंडम तयार केले. सगळ्याचे शिंदे आमी ओपोज करपाक थंय सगळे प्रत्येक तालुक्यांनी जातले ते प्रत्येक तालुक्यान जावपाचे आहा ते आमकां खबर आसा पण आमी हांगा त्या खातीर आमकां हे हांगा आमचो सक्त विरोध आसा. तेजे आमचे पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आणि डेप्युटी CM आसा आणि सरकारान हेचेर फेर विचार करपाचो आणि हे बेगिना बेगीन कितें ताबडतोब कॅन्सल जाता जाल्यार ते रद्द करता. जाले जाल्यार काय करता तुम्ही फुल्ली स्टॅप जाले कोर्स केअर सेंटर जाले काय फुल्ली स्टॅप काय फुडले आमी विरोध केल्लो जाणा आमी हे करतले न्हू फुल्ली स्टॅप फुडले आमी अजून डिसाईड केलेलं ना. वाड्यार जवळजवळ नात म्हटल्यार 50च्या वर एजीचे लोक आहात आणि दुसरे शाळकरी भुरगे आहात आणि ते भायर प्रेशराचे लोक आहात आणखी हेचे डायबिटीस आहात आणि सध्या जवळजवळ 7-8 केसी ऑन दी अथरुणार आहात. त्याच्यामुळे आणि सबंद दुसरे म्हणजे हे ओपन आहार आहे एखादो भायर सबंद थंय कसली व्यवस्था ना. हे सरावंडींग हे बांधलेले आहा ते अर्धवट आहा गेट ना यासाठी हे जास्त सरकारान हांगा दवरपाचें इतलीच आमची आमचो सध्या वाडो म्हणटा करोना मुक्त आसा. त्याच्यामुळे हे मुद्दाम रोग हाडून हांवें दवरा म्हणजे हे योग्य ना. कोविड पेशंटांक पयलीं फॅसिलिटी सारकी ना म्हणटकीर हो स्टेडियम जो आसा पळय तो सारको सील केल्लो आसा जाल्यारूच हांगा पेशंटांक हाडचें नाजाल्यार हाडपाचें ना. पयलीं आमचो बंदोबस्त करपाचो सारको जी एरियेक आसा पळय तेंचो मागीरूच हें करचें. आमकां जर विचारिना आनी डायरेक्ट जर CM ऑर्डर दिता की हांगा कोविड पेशंट हाडचे म्हणून तशें कशें जातलें जावपाकूच शकना न्हू. सगळ्या एरियेक चडशे जाण सीक पेशंट आसा ओल्ड पेशंट आसा तेंचे कितें